मडगांव शारांत आशिल्ल्या शाळांचो मडगांवकारांक दिसान दीस येरादारी खातीर त्रास जायत आसा। मात दवरले सरकाराच्या शिक्षण संकुलाच्या प्रकल्पाक थळाव्यांनी त्या वेळार विरोध केल्ल्यान हो शिक्षण संकुल पुराय जावंक पावंक नाशिल्लो। आता थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाक तेंको दिला खरो, मात ताच्या संबंदीत आशिल्ल्यो समस्या पयलीं सोडोवच्यो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। आदलो मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराच्या सरकारा वेळार मडगांवात शिक्षण संकुल बांदपा खातीर सुमार 1,15,000 चौखण मीटर जागा दवर्ले गांवांत सरकारान घेतिल्ली। मात तेन्ना दवर्लेच्या कोमुंदादीची ही जागा थळाव्यांक विस्वासांत घेनासतना सरकारान संपादन केल्ल्यान थळाव्यांनी शिक्षण संकुलाक विरोध केल्लो। मडगांव जावपी शिक्षण संकुलाक आमचो विरोध ना, मात आमच्या गांवचोय सरकारान विचार करचो अशी मागणी थळावो नागरीक आणि समाजसेवक एंड्रू रिबेलोन केल्या। एड्युकेशनल हब आमगेले दावोलनी येवपा आशिल्लें जालें 5 वर्सां सुमार इश्यू जाल्यार आनी तेन्ना आमी धोवलकारांनी ओपोज केल्लो तेका। आमी ओपोज करपा म्हणल्यार तेका रिजन अशें आशिल्लें की आमकां धोवलकारांक जायते फॅमिलींक रावपाक स्वाद फावो ते ना। सो 4-5 जाण जी भाव आसाय तांकां फावो तितली घर नाय रावपाक। सो आमी एक पॉयंट घाल्लो की आमकां जमीन दिवची म्हूण थोडी हितूंतली। दुसरें म्हळ्यार आमगेले जे रोड आहाय धोल येवपाचे ते रोड सात धाकटे आनी लोकांगे घरांय आहाय सात तेंकोन चोवपाक जाता, प्रॉब्लेम कांय ना, सर्वे केल्यार कळटलें। सो तो एक सेकंड पॉयंट आसलो आमगेलो। थर्ड पॉयंट आमगे आशिल्लो जरी तर सगळीं इस्कॉलां मडगांवची जरी तर हिंगाळ्ळी ती रेडीमेड इस्कॉल, सो तितून जॉब्स आनी हें तें कांय क्रिएट जावपाचें नाय, सो रेडीमेड येतलें। ताका लागून आमी कितें सांगिल्लें आमगे गांवचें कितें तरी तितून एक इन्क्लूड करे। आमी शिक्षण संकुलाक विरोध करनात, मात सरकारान थारायिल्ल्या जागेत बिगर गोंयकारांनी अतिक्रमण केला तो प्रस्न सरकारान पयलीं सुटावो करचो अशें दवर्लेचो सरपंच विनायक वळवेकार म्हणटा। हो टोटल जागो आसा 1,15,200 स्क्वेअर मीटर जागो। इतलो व्हडल्या जाग्याचेर एज्युकेशन हब जातलें बरी गजाल आसा। आमच्या रुमडामाचे आनी दवरलेचें एक नांव अशें जातलें की सगळ्या गोंयभर कळटलें की हांगा एक असो एज्युकेशनल हब आसा। पण त्या भायर सरकारान लक्षय दिवपाक जाय की रस्ते जे वायडनींग करपाक जाय तेजेरूय लक्ष घालपाक जाय। प्लस हांगा इलिगल एनक्रोचमेंट सुद्दां केल्लेले आसा, सो तेजेरूय सरकारान म्हाजे दिसपान लक्ष घालपाची गरज आसा। सरकाराचो मेशिनरी आसाच, सो तेंच्यांनी तलाठी आसा, मामलेदार आसा, जॉयंट मामलेदार आसा, कलेक्टर आसा, हेंच्यांनी लक्ष घालून इन्स्पेक्शन करून म्हाजे दिसपान हेजेर जे एनक्रोचमेंट आसा ते पयलीं क्लियर करपाची गरज आसा। मडगांवांत आशिल्लीं स्कुलां 50 वर्सां परस चड पोरणी आसात। त्या तेंपार येरादारीची इतली अडचण जायनाशिल्ली, मात मडगांवांतलें ट्राफीक पळयल्यार शिक्षण संकुल जावप सामकें गरजेचें अशें मत समाज वावुरपी विवेक नायकान उक्तायलें। आनी ही जेन्ना पळय आमची एक 50-60 वर्सां पयलींची पळय स्कुलां आसा त्या वेळार मडगांवां रहदारी व्हडली नाशिल्ली म्हणून हें त्या वेळार चलतालें। पूण कालांतरान जेन्ना पळय मडगांवची लोकसंख्या इतली वाडल्या हातूंत कितें तरी जबरदस्त सुदारणा करप हें सरकाराचें कर्तव्य आसा आनी हाका प्रत्येक नागरिकान सहकार्य दिवपाकूच जाय। कित्याक हो फक्त मडगांवकारांचो प्रश्न ना, तर मडगांवांतल्यान प्रत्येक जी पळय गाडी वता हें वता ट्राफिका खातीर जाम जावन ट्रॅफिक जाम जाता आनी तातूंत प्रत्येकाक त्रास जाता। सो आपल्या भुरग्याची काळजी जशी तांकां पावोवपा खातीर आसा तशी त्याच काळजी आनी मुखाल्लो फुडार घेवन प्रत्येक मॅनेजमेंटान सरकाराच्या सहकार्यान ही स्कुलां शहराच्या भायर जाता तितली व्हरपाक ट्राय करपा जाय आनी प्रत्येक पालकान हाका सहकार्य दिवपा जाय। पार्किंगा वांगडाच मडगांवच्या कितल्याशाच स्कुलांक खेळपाचें मैदान पासून ना। ह्या स्कुलां खातीर तरी शिक्षण संकुलाचो विचार जातलो काय कितें अशें मडगांवचे पालक विचारतात। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकार।